आयज आमी रेस मागास पंचायत हेजे जे पंचायत वॉर्ड डिलिमीट जावन कितें आयिल्लें आसा ते जॉग्राफिकल एरिया प्रमाणे मातूय ना. भितरले जर 2017 इलेक्शन आनी हे इलेक्शन जर पळयलें जाल्यार भितरले 75% वोटर्स जे आसा ते शिफ्ट केल्ले आसा. रेस मागास पंचायतीचे सगळे पंचायत मेंबर म्हाजे कडेन आयिल्ले रिप्रेझेंटेशन घेवन की अशें अशें जालां आनी हो आमी इशू फुडें व्हरतो म्हणून. आनी हांवूय एक रेस मागास पंचायतीचो वोटर, सो ताका लागून हांवें सगळें रिप्रेझेंटेशन करून तेंच्यांनी जे ऑब्जेक्शन सजेशन्स घातल्या तांकांय तेंच्यांनी हियर केलेलें ना. सो ताका लागून आमी आयज सकाळीं एक रिप्रेझेंटेशन व्हरून गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनराकूय दिला. तशेंच आमी सेकंड कॉपी जो मामलेदार आसा तेणी हे सगळे डिलिमीट केल्या ग्रावंडाचेर हें करून, सो ताका एक आमी कॉपी दिल्या. आमी जर येलोंग कडेन विसरीत तुमी जर सगळ्यां कडेन जाल्यार सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला की हे जॉग्राफिकल एरिया तेंच्यांनी फॉलो करूंक ना. जे पॉयंट गॅजेटाचेर जे जे पॉयंट आसा ते पॉयंट्स कांयच फॉलो केलेले ना. आनी म्हाका दिसता वोटर्स जे 2017 आनी आतां कंपेर करीत 75% इन्क्लुडींग द इलेक्टेड मेंबर्स. हांव सुद्दां एक 10 वर्सां सरपंच म्हणून 3rd टर्म म्हाजो आसलेलो. आतां हांव MLA आसूं, पूण म्हाजे सुद्दां घरा कडल्यान दुसरे हितून शिफ्ट केलेली आसा. म्हाका दिसता हें कितें जालां तें इलेक्शन कमिशन तांकां हें अवेरनस ना हेजी. सो म्हाका एक खात्री आसा की ती हेतून हस्ताक्षर करून हेतून कितें तो बरो रिजल्ट काडटले म्हणून. सकाळीं आमी तांकां दिलां, आतां मामलेदाराक दिलां. मामलेदारानूय सांगलां हेजेर कितें आसा तें आमी म्हणजे कितें आसा तें आमी हें करतले, सोल्युशन काडटले म्हणून. हे जाणीवपूर्वक केला अशें दिसता तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान. आतां आमी जर तेंच्यांनी जाणीवपूर्वक करूंक ना जाल्यार आमी तें रिप्रेझेंटेशन तांकां दिलां आनी ज्यो आमी डिटेलिंग तांकां दिल्या, ज्या एक घरांतले 3 जाणां मेंबर 3 वॉर्डान जेन्ना घालता, 8, 9, 10 एकूच भाव तेजो भुरगो. आनी अशी आनीक 100 एग्जांपलां दिल्या. शेजाऱ्याची घरां एक बिल्डिंगेंतलो एक फ्लॅट एक वॉर्डान घातलो, दुसरो फ्लॅट दुसऱ्या हितून घातलो. सो म्हाका जे डिटेलिंग दिला तो तेंच्यांनी मुद्दम करूं ना, ते अवश्य ते सारकें करून आमकां दितले. केदार बाबा, सध्या 40 दीस इलेक्शनाक उरल्या. 40 दिसान सगळे परत चेंजीस जावंक शकतात ना. पळय, आमकां रोल केन्ना मेळ्ळो, लास्ट टायम जेन्ना तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलेलें, पंचायतीन ओपन दवरलेलें ऑब्जेक्शन सजेशन्स फायल करपाक, तेन्ना आमी केल्लेलें ऑब्जेक्शन. सो आतां आमकां केन्ना खंय आतां नेक्स्ट रोल जेन्ना आयलो, रोल येवन म्हाका दिसता 2 काय 3 दीस जाल्या. मंडे इवनिंग आयले ते, ट्युजडे हॉलिडे आसल्या कारणान वेनेसडे आमकां हातान मेळ्ळे. आनी वेनेसडे थर्सडे आमी जेन्ना हे पळयलें तेन्ना आमकां कळून आयलें की बाबा हें सारकें ना म्हणून. पूण तुमची कितें मागणी आसा? सध्या रईस मागूचे इलेक्शन स्थगीत दवरचें. आतां तें डिसिजन तेंच्यांनी घेवंक जाय. ते जर आतां ह्या हितूनच ते जर रेक्टिफिकेशन करतात जाल्यार तें तेंचें डिसिजन, तें आमचे कडेन कांय तुम्ही आता काँग्रेस हे ऑपोजिशन आसा आनी BJP आसा पळय ते खंय तरी हेजेर प्रेशर ना. हेका पॉलिटिकल एंगल हांव खंय साडूंक सोदना आनी हांव म्हणिना की हितून कितें पॉलिटिकल कितें एंगल आसा म्हणून. हांवें फक्त रिप्रेझेंटेशन कितें दिलां आनी जे हांवें फॅक्ट्स दिल्या तांकां. आतां तुमच्या फुडल्यान मामलेदाराक दिल्या ताका डिटेलिंग दाखयलें हांवें की एक घरांतले वोट कशे 3 कडेन फोडल्या. जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंची घरा कडल्यान दुसऱ्या वॉर्डांनी घातल्या. सो वीच इज नॉट फेअर. म्हाका दिसता इलेक्शन फेअर हितून जावपाक जाय म्हणून. पण अशी रेस मागास पंचायत एरियेचीच जाल्या काय बाकीच्या पंचायत एरियेची? ना, म्हाजे कडेन रेस मागास पंचायत मेंबर सगळे जाणां आयिल्ले अशें जालां म्हणून. उरलेले 5 पंचायतीचे कोणी आयिल्ले ना. केदार बाबा रेक्टिफाय करूंक नाल्यार कितें आसतलें तुमच्या फुडले मागीर डिमांड? रेक्टिफाय करना जाल्यार आमी आमकां फुडें आमचे स्टेप घेवचे पडटले न्ही. जर करना जाल्यार एक फ्री एंड फेअर इलेक्शन जावंक जाय, हें गरज न्ही, हें जावंक जाय. आय रियली डोंट नो आतां केन्ना तेंचें इलेक्शन तेंच्यांनी फायनलायज केन्ना केलां ते आमकांय ना अजून कांय आयडिया. कित्याक अजून रिजर्वेशन सुद्दां अजून येवंक ना, येवपाचें आसा. आमी रावल्यात ताका. केदार बाबा, हो तुमचो एक इशू जालो. एक दुसरो प्रश्न तुमकां, सध्या तुमचो एक कलीग मायकल लोबो हेंचे राजकीय सुवार्थ असो त्यांचो आरोप आसा, म्हणजे तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा जे सध्या घोटाळो चल्ला सगळे? ना, म्हाका दिसता हे तुमी मायकल लोबोस कडेन घेतलेलो बरो आसतलो. तुमी काय दिवंक? ना, हांव उलोवंक शकना. थँक्यू.